नावेलीचो सुपूत आणि स्वातंत्र्य सैनिक दोतोर फ्रांसिस लुईस गोमिश हांचे घर तिगोवन दवरपा खातीर सरकाराचे यत्न सुरू आसा। मात स्वातंत्र्य सैनिकाचे घर खाजगी जमनीत आसा। ह्या जमनी वेल्यान फामिली मदीं वाद सुरू आसा। फामिलीक विश्वासात घेतल्या उपरांत हे विशीं काम करतले अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें। ताजें घर आतांच हांवें सांगलें, ताजें घर प्रायवेट प्रॉपर्टीन ही प्रॉपर्टी आसा जॉयंट। हांव जेन्ना उलयलो एक तांचो शेअर होल्डर आहा तो म्हाका आमी ताका विचारलें तेन्ना की बाबा कितें करपा जाता। ताणें म्हाका सांगलें की आमचे फॅमिलीचें सद्या हें चालू आहा, म्हणजे तांचें डिस्ट्रिब्युशन बिजनेस चालू आहा, तो पर्यंत आमी कांय करपाक शकना। चार जाण काय 5 जाण भाव ते हें जातकीर मागीर पळोवया अशें ताणें। दोतोर फ्रांसिस्को लुईस गोमिश हांचे घर तिगोवन दवरचें म्हूण जायते थाराव घेतिल्ले, मात हाचेर कोणेच लक्ष घातलें ना। सरकारान हें घर कित्याक तिगोवन दवरूं ना असो प्रस्न सावियो कुतिनो हांणी उपरासला। देखून थळाव्या आमदारान हें घर तिगोवन दवरचें आनी वस्तुसंग्रहालय घालचो अशी मागणी सावियो हांणी केल्या। गोमिश हाचें घर नावेली जन्मा जाल म्हणटा ते, पूण नावेली म्हणल्यार पॅरीश आमचे नावेली, कोलमरॉड म्हणटा तें मडगांव पडटा। इट इज पार्ट ऑफ मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी समजलें। आनी ताजें घर आहा तें रुइन्सान पडलें आहा। आमी विचारपाक सोदता की ताजें घर कित्याक हें जायना, रिस्टोरेशन जायना आनी प्रिजर्वेशन जायना। 2009 वर्सा आमी रेजोल्युशन घेतिल्लें तें एक्वायर करून रिस्टोर करचें म्हणून। ताजे उपरांत आनीकूय रेजोल्युशन घेतलें आमच्या कावन्सिला फाटल्यान, दुसरी कावन्सिल येयला थंय, पूण आज पासून तें हें जायना। आज आमी पळयतात पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो मडगांवचो आमदार आसा, फाटली 30 वर्सा 2 फाटी, एक 17 मे आनी एक 30 सप्टेंबर वर्सा 2दा फ्रांसिस लुईस गोमिसाच्या पुतल्याक हार घायले शिवाय आनी कांयच करूना। इवन जी लायब्ररी जाल्ली आसा फ्रांसिस लुईस गोमिसाची ती हरशी हांगा जावपाक आशिल्ली, पूण कितें तरी लँड डिस्प्युटा खातीर मागीर फायनली ती शिफ्ट करपाक पडली आनी चुकून ती मडगांव पावल्या। तो मडगांवचे आमदार जंय फ्रांसिस लुईस गोमिसाचो जन्म जाल्लो आहा, मडगांवच्या आमदारान त्या कांयच करूना, फक्त हार घातला। सो आमकां जाय की ताजें घर जें आहा तें एक प्रिजर्व करचें आनी एक बरोसो म्युजियम घालचो ताजे लायफाचेर। सो हें चड गरजेचें आसा सांगपाक म्हणल्यार। सो आमी मागता की आतां जेन्ना परतून मडगांवचो आमदार गव्हर्मेंटान गेल्लो आसा, आय मीन रुलिंगान गेल्लो आसा, पीडब्ल्यूडी खातीर ताजे कडेन आसा। सो आमी मागता की तांणी फ्रांसिस लुईस गोमिसाचें घर रिस्टोर करचें। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार।